घोग्यांनी पडपी पावसान वाडावल दिवचल्याच्या एका शेतकाराचेर आकांत ताच्या 11 म्हशी देमायच पावसाच्या उदकान व्हांवले। 7 ते 8 लाखाचे लुकसाण म्हूण शेतकार सुधाकर कळंगुटकार सांगता। सरकारान आधार करचो म्हूण मागणी। 7 रेडिओच्यो मुरा आणि 2 बंडलपुरी, एक गावठी आणि दोन रेडके बारीक मोठे साधारण 12 नग म्हणजे कमीत कमी म्हाका 8.5 लाख 8 लुकसाण गेली जाली। इतके हाडून गेले जाते म्हणजे सगळें उत्पन्न गेलें सगळें न्हू, कांय उरोंक ना तें। सरकारान ताका म्हाका जी मदत करपाची कितें तरी पळोवन इतली पळोवन धाडला आमी तें म्हाजें सगळें हें जालें न्हू, इतकी उबे करता म्हणजे म्हाका नाकी न्हू म्हाज्या मजगती 11 जुलै ते 13 जुलै मेरेन गोंय वेधशाळेन गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला। गोंयांत आत्ता मेरेन सिजनल पावस 64.6 इंच पार, सरासरी परस 27.5% मायज। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।